शकता, ते आमचे समस्या जावंक शकता, या आनीकय आमकां हर एक वेळ आमी ताका चड गमन दिता, ताका चड महत्व दिता, जाल्यार तो आमच्या जिणेचो स्वामी जाता. स्वामी म्हळ्यार एक अधिकार आसलो व्यक्ती. कोणाक आमी आमच्या जिणेचो अधिकार दिला या कंट्रोल दिला, तो आमच्या जिणेचो स्वामी जाता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हांगा सर्वेस्पर म्हळ्यार स्वामी तो एक परफेक्ट देव जावन आसा, संपूर्ण देव जावन आसा. स्वामी म्हजो गवळी. म्हजो गवळी म्हळ्यार तो एक परफेक्ट राखणदार जावन आसा. जॉन 10:27 घालतली. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. प्रेज गॉड. म्हजे बकरे दिला हांगा म्हज्यो शेळयो म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. आमी ताळो आयकता हांव सदांय. संवसारान जायते आवाज आसा, जायते ताळे आमकां आयकतात. सोम्याचो ताळो आयकूंक भारी कश्ट जाता ह्या संवसारान. कित्याक जायते आमकां डिस्ट्रॅक्शन्स आसा, जायते आमकां ताळे आयकतात आनी ताचो व्हड आवाज येता. सोम्याचो ताळो आमी आयकचे जाल्यार ताच्या संगात एक रिलेशनशिपान आसाचे आमी, ताच्या संगात एक संबंधांत आमी आसूंक जाय. दावीद राय सोम्याचो एक संबंधांत आसलो, देखून ताका ताचो ताळो आयकतलो. आता शेळयो कश्यो जावन आसात, तो केवळ तांच्या गोवळ्याचो ताळो मात ती वळखतात आनी दुसऱ्या खंयच्याय गोवळ्याचो म्हळ्यार परक्याचो ताळो ती आयकना. तांच्या गोवळ्याच्या फाटल्यान मात ती वेतात. आनी गवळी हर एक शेळयांक आपल्या नांवान वळखता आनी शेळयोय आपल्या गोवळ्यांचो ताळो वळखतात, ताका आयकतात आनी ताचो पाटलाव करतात. खंयच्याय परक्याचो ताळो ती आयकनात. तो केवळ गवळी न्हय, पण म्हजो गवळी जावन आसा. म्हजो पर्सनल शेपर्ड म्हणटात आमी. आमी हर एकल्यांनी ताका जेजूक आपलो पर्सनल शेपर्ड, पर्सनल गवळी कणकावंक आसा. तर आमी ताचो ताळो कसो आयकोनचो? आमी आदल्या काळार रेडिओ वापरतेलो, आमकां कळीत आसा. तातूंत एक बटन, एक फ्रिक्वेन्सी आमी आयकचे जाल्यार ते फायन ट्युनिंग करचे पडटले. तर आमचे कान ही आत्मीक कान, शारिरीक कान न्हय, आत्मीक कान ही आमी फायन ट्युनिंग केल्ल्या वेळार आमकां सर्वेस्पराचो ताळो आयकता. जेजू आमच्या गोवळ्याचो ताळो आमकां आयकता आनी आमी वाट चुकोवन तिशी वसना. आमी तो सांगता त्या वाटेन आमी वेता आनी ताचोच पाटलाव आमी करता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. ओके. साम 23 घालया परतून. कीर्तन 20. दुसरी गोळ आमी सॉरी. कायन्स तुझे मोबाईल यूज कर. तुझे मोबाईल यूज कर. कायन्स म्हाका उणें ना म्हळ्यार परफेक्ट सॅटिस्फॅक्शन, परफेक्ट संतोष आमकां समाधान आमकां दिता. ताच्या संगात आमी रावतना, ताच्या हजारपणांत आमी रावतना आमकां कायन्स उणें सोडिना. देव आमकां हर एकल्यांकी विशेष रितीन तो आमची जतन घेता, राखता आनी सांबाळटा. तो म्हज्यो गरजो कितें म्हण तो गवळी जाणा.
आणि ताचेर हांव संपूर्ण विश्वास दवरता. देव पयस सरकार बसून असलो एक व्यक्ती न्हय, पण दीस पडते जशे एक गवळी आपल्या शेळड्या सांगातच रावता, तो आमचे सवे हर एकल्या आमच्या सांगाता, आमच्या जिविताच्या घडितांनी तो आमचे सवे चमकता. कांयच म्हाका उणें ना म्हणला, कांयच म्हाका अभाव ना म्हज्या जिणेंत, कांयच मोडून पडोना, कांयच म्हाका उणें ना. जशे एक गवळी शेळ्यांक कितें गरज आसा ते वदार सिता, तशेंच म्हाका कितें गरज आसा ते देवान म्हाका दिला. फिलिपियन्स 4:19. जेजू क्रिस्तातय तुमकां असलेले दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणे पावला. प्रेज गॉड. तर केवळ लौकिक गरजांक मात्र न्हय, पण आत्मीक गरजोय म्हजो तो सुदारसिता. संवसारांत आता हर एकली आमकां चडीत जाय, चडीत एकठांय करीजे, रास करीजे, सगळ्यांच्या की चड म्हजे कडेन आसाजे, ग्रेस्त गाय आसाजे म्हण हर एकलो ताच्या फाटल्यान धांवता. पण दावीद सांगता, कितले म्हाका देवान दिला तितल्यांतच हांव संतप्त आसा. हांगा आत्मीक रितीन पळोवचें जाल्यार जेजू क्रिस्तात आमकां आशिल्ल्या दराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर म्हज्या गरजांक तो उदारपणी पावलो, देखून कांयच उणें ना. सांत पावली सांगता की ते म्हजे कडेन आसा तातूंच हांव संतृप्त आसा. कांयच उणें ना, कांयच मोडून पडोना म्हळ्यार म्हजे कडेन सगळें आसा म्हणल्यार अर्थ न्हय. जे कितें म्हजे कडेन आसा तातूंत हांव सॅटिस्फायड आसा, हांव समाधानी आसा म्हणलो अर्थ. फिलिपियन्स 4:11-13. फिलिपी घरांक बरयल्लें पत्र 4थो अध्याय 11 ते 13 वळ. म्हजी गरज सोंपली म्हूण हांव अशें उलयता न्हय, कित्याक खंयचेय स्थितीगतींत हांव आसन तरी सदांच दादोसपणी जिवंक हांव शिकला. दुर्बळकायेन जिवंकूय हांव जाणा, ग्रेस्तकायेन जिवंकूय हांव जाणा. सगळ्यान आनी सर परिस्थितींनी दादोशी जिवंकूय आनी उपाशी पडोवंकूय हांव शिकला. गरजे तितलें आसोन जियोवचें वा अडचणेंत जियोवचें हें सगळें म्हाका कळटा. म्हाका बळ दितल्या देवा सवें सर संगती हांव करूंक शकता. प्रेज गॉड. परतून 11वी वळ. म्हजी गरज संपली म्हण हांव अशें उलयता न्हय, कित्याक खंयचीय स्थितीन हांव आसन तरी सदांच दादोसपणी जिवंक हांव शिकला. तर खंयच्याय स्थितीन आमी दादोसी कशें रावचें, देवाच्या प्रोविजनांत आमी दादोशी जावचें. ताणें सगळें आमकां दिला आनी जे कितें आमकां दिला तातूंत आमी तृप्त जावचें. प्रेज गॉड. आता उत्पत्तीच्या ग्रंथान आमी पळयल्यार एदेनाच्या बागेन देवान हर एक प्रोविजन करून दवरले. आदाम आनी येवे हर एक ताणें प्रोवायड केल्लें आसतलें, तांकां कांयच उणें नासतलें. पयले ताणें हर एक वस्ती रचल्यो, जानवरां रचली, फळां फुलां हर एक रचले, रचले, सगळे ताणें रचले. आनी मागीर मनशाक ताणें आपल्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो रचलो आनी मागीर मनशाक ते दवरले. त्या बागेन ताका कसलेंय उणें नासतलें. तो ताची गरज ते
ತೀರ್ಸತೆಲೋ ಪೂರಾ जातेलो. Praise God. Next, Kirtan 23. Next, second word आम्ही पढ. पाचव्या पाचव्या सर्वांच्या मैदानाचेर विषय घेवन तो म्हाका दिता. शांत उदकाची तो म्हाका व्हरता. पाचव्या सरावाच्या मैदानाचेर विषय घेवंक तो म्हाका दिता. शांत उदका लागीं आनी तो म्हाका व्हरता. हांव देवाच्या बऱ्यापणान ताच्या दयेर आनी ताच्या कृपेर हांव पातयेणी दवरन आसा. देव आमकां सगळ्या संपूर्ण रितीन बरेपण दिता. म्हजो आत्मो, प्राण आनी कूड हर एक कंप्लीट भलायकी तो आमकां दिता. जेदळा देवान आमकां कितें दिला ताचेर आमी फोकस करता. तेदळा कितें आमचे कडेन ना ताचेर न्हय बगर कितें देवान आमकां दिला ताचेर आमी फोकस करता आनी ताका अर्घा दिता. शेळयो चुकोवन गेल्ल्या वेळार तो 99 शेळयां थंय सोडून एका शेळयेक सोदूंक वता. आता पाचवो सराव म्हळ्यार कितें? देवाच्या प्रॉमिसिसान जेदळा आमी रेस्ट करता ते एक खाण जेवण हांगा दाखयतात. पाचवो सराव आनी शांत उदक म्हळ्यार आमचे कुडीचे तानभूक भागोवंकी देवान तयारी करून दवरल्या आनी तशेंच आमच्या आत्मीक तान भागोवंकी देवान तयारी करून दवरल्या. जेदळा आमी ताच्या हजरपणांत रावता, ताच्या उतरांत आमी वेळ खर्चिता, तेदळा आमकां ताच्या प्रॉमिसांत रेस्ट काडूंक जाता आनी खरो विषय आमकां मेळटा. हांगा पाचवो सराव म्हळ्यार कितें? हे आमच्या आत्म्याक दिवचे खाण जावन आसा. म्हळ्यार देवाच्या हजरपणांत रावचे, ताच्या उतरान वेळ खर्चूचो आनी ताच्या प्रेझन्सांत आमी रावचे. शांतपणी ताचो मोग आमी अनुभव करचो. देव आमकांच ताच्या उतरा प्रमाणे आमी कंप्लीट आमचे माइंड रिन्यूवल करूंक सोदचे. आता शांत उदक म्हळ्यार काले शेळयो केदळे तांकां एक शांत उदक या एक बरो चरो मेळ्ळ्या शिवाय ते आरामान ते चरोवंक वचना. शांत उदक म्हळ्यार जोरान व्हाळचे उदक आसले कडेन शेळयांक ते आरामान पिवंक जायना ते उदक. देखून शांत उदका कडेन तांचो गवळी तांकां खंयचे गरज आसा त्या शांत उदका कडेन आनी पाचव्या सरावा कडेन तांच्या गरजे प्रमाणे तो तांकां आपोवन व्हरता. आपोवन व्हरता म्हळ्यार तो तांच्या जिविताचो डायरेक्टर, परफेक्ट डायरेक्टर जावन आसा. तर देव एक उदाहरणा खातीर एक पिक्चरांत एक डायरेक्टर असता. तो काले करता, तो त्या हिरो आनी हिरोईनीक शिकयता. खंयच्या सिनार तांणी इमोशनल जायचे, खंयच्या सिनार तांणी म्हळ्यार खंयचे इमोशन तांणी दाखयचे त्या सिनार तो तांकां त्या प्रमाणे डायरेक्ट करता. आनी सगळे डायरेक्शनाचे स्क्रिप्ट, डायलॉग हर एकी ताणेन हे केला. खंयच्या सिनार तो कट करीचे म्हणटा त्या सिनार तांणी कट करूंक आसा, रावोंक आसा. तेच बरी आमच्या आत्मीक जिवितांत जेदळा देव आमचो डायरेक्टर जाता, जेसू आमचो डायरेक्टर जाता, आमचो आत्मीक डायरेक्टर जाता, तेदळा खंय आमी ह्या वाटेन तूं वचो नाका म्हणटा त्या वाटेन आमी वचूं नजो. हांगा तूं राव म्हणटा रावाचे, ताचे इन्स्ट्रक्शन्स आमी फॉलो करूंक आसा. तो आमकां मेटांनी इन्स्ट्रक्शन्स दिता कशें ताच्या उतरा मारिफात. ताच्या उतर जावन आसा आमच्या मेटांक दिवो आनी आमच्या वाटेक उजवाड. प्रेज गॉड.
जॉन आता शांत उदक म्हळ्यार एक शांती, एक शांत समाधान हाचो अर्थ. जॉन 14:27 घालतात गी. प्रेज गॉड. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून येता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुम्ही खंत काडची ना सोडा, तुम्ही भियोंचे नाका. प्रेज गॉड. समाधान हांव तुमचे ते दवरून येता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुम्ही खंत काडची सोडा, तुम्ही भियोंचेय नाका. आता जेदळा आमच्या बऱ्या गवळ्याच्या प्रेझन्सांत आमी आसता, त्याच्या हजरपणांत आमी आसता, तेदळा आमकां कसलोय खंत हुस्को करची गरज ना, खंयच्याकी आमकां भियोंची गरज ना. कित्याक तो आमकां ते समाधान, ते शांत समाधान जे आमकां आमच्या मोतीक जायचे ते तो आमकां दिता. त्या संवसारांत आजकाल पळोवंक गेल्यार शांत समाधानच ना. सगळी ते शांत आनी समाधान अनुभव करूंक खंय पयस हॉलिडे करूंक वतात. पण आमकां कळीत आसा, कोण आमी आत्मीक जिणेंत आसा, आमकां कळीत आसा की आमकां देवाच्या हजरपणांत, महोन्नत देवाच्या त्या सिक्रेट प्लेसांत मात आमकां ते समाधान लाभता. आणि तसलें समाधान, ती शांती देव मात्र आमकां दिवंक शकता. आनी कसलोय संवसार आमकां ते दिवंक शकना. संवसारान दिल्यार ते तात्काळीक जावन आसता, पण देव आमकां ते परमनंट शांती, एक सदांकाळ बाळची ती शांती, आमकां रेस्टान दवरची तसली एक शांती तो आमकां दिता. प्रेज गॉड. Proverbs 4:23. Sorry, Philippians 4:7. Sorry, Philippians 4:7. तवळ आमचे जाणवायेन आटापूंक नजो जाल्लेलं तें देणें, देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले. जे क्रिस्त आमकां दिता ताज्या हजारपणांत रावल्या वेळार, ताज्या उतरान आमी वेळ खर्चिल्या वेळार जे समाधान तो आमकां दिता, ते समाधान मात्र आमची काळजां आनी आमची मनां एकवटान शाबीत राखता. प्रेज गॉड. ही शांती देवाच्या प्रेझन्सान मात्र आमकां मेळटा. त्या संवसारान जायतो आवाज आसा, पण जेदळा आमी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत रावता, जिबेच्या भासेन उलयता, तर आमकां पवित्र आत्मोच ताची शांती दिता. कित्याक हे पवित्र आत्म्याचे देणें जावन आसा. कालच आमी पेंतेकोस्ताचो आयतार सेलिब्रेट केलो. देवाचे उतर हे जिविताचे उदक जावन आसा. शांत उदक म्हळ्यार जिविताची झर जावन आसा. जॉन 4:14. देखून आमची आत्मीक तान भागोवंक देव आमकां 5व्या चरवाते आनी शांत उदकाते आपोवन व्हरता. जॉन 4:14. हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदीन तान येवचो ना. हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सशनीक जिविताक उमाळून वळतलें. प्रेज गॉड. पण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच तान येवचो ना. हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सशनीक जिविताक उमाळून वळटलें. जेजू दिता तें उदक आमचे भितर एक सशनीक जिविताक उमाळून वळचें तसलें एक उदक जावन आसा. जिविताची झरच तो आमकां दिता आनी त्या झरींतलें उदक केदीन सुकना. केदाळाय तें आमकां अवेलेबल आसा. असल्या झरी कडेन देव
जेजू आमकां आपयता. आणि त्या उदका वरवीं मात्र आमची आत्मीक ताण आनी भूक थांबता. देवाचे उतर हे जिविताचे उदक जावन आसा. जेजू आमचो बरो गवळी मात्र आमकां तसल्या सुवातींनी आपोवन व्हरता. थंय आमकां वाचवो चरो आनी शांत उदक या नितळ उदक आमकां मेळटा आनी थंयसर आमकां विश्व दिता. त्या दळा मात्र आमकां ताची शांती आनी ताचे प्रोविजन आमच्या जिविताच्या हर एका क्षेत्रांनी अनुभव करूंक जाता. ह्यो सुवाती आमचो बरो गवळी खंय आसा थंयच आसा. म्हळ्यार जेजू खंय आसा थंयच आमकां तो मेळटा. ताज्या हजरपणान ताज्या प्रेझन्सांत मात्र आमकां तो मेळटा. आता जेजूच उतर जावन आसा म्हण आमकां कळीत आसा. आता आमच्या कुडीक आनी आत्म्याची तान भूक थांबयल्या उपरांत तो आमकां आमचे सोल माइंड रेस्ट करूंक आमकां व्हरता. नेक्स्ट आमी 23 नेक्स्ट 23 कीर्तन 23 सॉरी. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीचे वाटेन चलयता. म्हज्या आत्म्याक बरयलां हांगा एक्चुअली ते सोल जावन आसा. सोल म्हळ्यार आमचो तंतू आटापण आसा, आमचें मन, आमची चिंतना, आमची भोगणां, आमचे विंसावण हर एक हांचे पंचेंद्रिया तंतू आटापून आसात. तर ही रिस्टोर्स माय सोल म्हळ्यार तो म्हज्या आत्म्याक न्ही हांगा प्राणाक नवो जीव दिता. तो परफेक्ट रेस्टोरेशन 3 जॉन 2 घालतात न्ही. आता आमी नव्यान जल्मल्या तेदळा आमी ऑलरेडी एक नवी रचना जाला. 3 जॉन 2 आमचो आत्मो ब्रँड न्यू जाला ऑलरेडी. तक्षण जाता आमी नव्यान जल्मल्या पूण माइंड रिन्यू करूंक बाकी आसता. आमचें मन रिन्यू जावन. तर ते मन रिन्यू कशें करचे देवाच्या उतरान. मोगाच्या इश्टा, तुजी आत्मीक भलायकी बरी आसलेल्या बरी, तुजे कुडीची भलायकी बरी आसूं आनी हेर संगतींनी तुका बरेंपण लाभो म्हणून म्हजें मागणें. एक्चुअली हांगा आत्मीक भलायकी न्ही, प्राण सोल म्हण आसा इंग्लिशान. एज युअर सोल प्रॉस्पर सो मे युअर हेल्थ ऑल्सो प्रॉस्पर म्हण दिला. जशें माइंड रिन्यू जाता देवाच्या उतरा प्रमाणे, त्या प्रमाणेच आमच्या भलायकीन ती आमकां दिसून येता. तर आमच्या स्पिरिटान ऑलरेडी हर एक आत्मीक आशिर्वाद देवान घाला, पण ती आमच्या कुडींत आमी पळयचे जाल्यार आमच्या माइंड रिन्यू करूंक आसा देवाच्या त्या दळा मात्र आमकां ते आमच्या कुडीन अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. आता नितीच्या वाटेन आमकां आमच्या इतल्याकच चलोवंक जायना. ताका आमकां देवाचो आदार जाय. नितीच्या वाटेन चलयता म्हळ्यार परफेक्ट होलीनेस, परफेक्ट पवित्रपण. पवित्रपणान चलोवंक आमकां आमचेच थकी जायना. ताच्या पयलीं आमकां नितीवन जायचें पडटा. आनी आमकां आदामाच्या पातका वरवीं पातकी सैम आमचे थंय देवन आयिल्ले त्या वरवीं आमकां आमचेच थकी नितीवन जावंक साध्य नासलें. पण जेजू क्रिस्तान केल्ल्या त्या संपूर्ण केल्ल्या त्या कार्या वरवीं मात्र आमी नितीवणपण जोडकान गेला. आतां आमकां ते लाभला आनी ताजे आमचे पातकी सैम ताणें खुर्सार खिळयला जेजून आनी ताचे दैवीक नितीवनपण आमकां दिला. रायट स्टँडींग विथ गॉड. ते डिवायन नेचर ताजे दैवीक सैम आमकां दिला. देखून आतां आमकां पवित्रपणान चलोवंक जाता त्या नितीवनपणा वरवीं. प्रेज गॉड.
2 Corinthians 5:21. हक्काचे खत नसलेल्याक देवान आमच्या पासत हक्काचे बलिदान केलो. असे आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नीतिवंतपण जोडलेली वर्जा जायशी केली. प्रेज गॉड. आता जेजूच्या नीतिवंतपण आमकां लाभला आणि त्या वरवीं मात्र आमकां पवित्रपणान चलोवंक साध्य जाता. तो आपल्या नांवा खातीर म्हाका नीतीच्या वाटेन चलयता. आपल्या नांवा खातीर म्हळ्यार ताचें नांव आमचेर आसा. जेजू क्रिस्तान आपले रगत व्हारोवन आमकां ताज्या नांवान ताजें नांव दिलां. होली स्पिरिटाचे पवित्र आत्म्याची मोर आमचेर मारला ताणें. आमी ताची जावन आसा, आमी आमचींच न्हय. जेजून आपले रगत विकरावन ताणें आमच्या साल्वासांव ताणें आमकां जोड दिला. आमकां ताणें मोलाक घेतला, म्हळ्यार आमी ताची जावन आसा, आमी आमचींच न्हय. देखून ताच्या नांवा खातीर तो म्हाका नीतीच्या वाटेन चलयता आनी ताच्या नीतिवंतपण आतां म्हाका लाभला. देखून मात्र म्हाका पवित्रपणान चलोवंक साध्य जाता. प्रेज गॉड. कीर्तन 23 चौथी वळ म्हळ्यार काळक्या फाळक्यान हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत म्हाका धैर्य दिता. प्रेज गॉड. काळक्या पालक्यान हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दिता. आता काळक्या फाळक्यांतून म्हळ्यार आमच्या जिवितांत येवचे ते कश्ट, जावंक पुरो ती एक मारेकार पिडा, जावंक पुरो आनी कसले समस्या, फायनान्साच्यो समस्या, जावंक पुरो मरणाची परिस्थिती आसा, कसली आसूं दी, कसले डेंजर आसूं दी, कसले कश्ट आसूं दी, अनवार आसूं दी, कसलेय आसूं दी, तातूंत हांव चलतना हांव कसलेय वायटाक भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तो परफेक्ट कंपॅनियन म्हळ्यार परफेक्ट सांगाती आमचे सवे आसा. जेजू आमचे सवे आसा, ताजे हजरपण आमचे सवे आसा. देखून कसल्याय वायटाक आमी भियेना. तुजे उतर आनी तुजो आत्मो म्हाका धैर्य दिता. तुजो दांडो आनी तुजे बेत म्हाका धैर्य दिता म्हळ्यार हांगा. पूण आत्मीक रितीन आमी पळोवचे जाल्यार दांडो म्हळ्यार ताजे उतर आनी बेत म्हळ्यार ताजे आत्मो. दांडो म्हळ्यार ताजे उतर. उतर म्हळ्यार आता ते 2 दारीच्या तलवारी बरी आसा. ते कसल्याय दुस्मानाक, कसल्याय वायट्याक, कसल्याय परिस्थितीत आमकां फूड जाता. प्रेज गॉड. आमकां फूड करूंक जाता, कित्याक ताचो 2 दारीची तलवार ते ताचे उतर आमचे सवे आसा. आनी बेत म्हळ्यार बेत आमी पळयला, दांडो एक स्ट्रेट असो आसता. तो कसल्याय रानवट जानवरांक त्या शेळयांच्या लागीं येवंक, तांचे तोंड पयस धांवडावंक, म्हळ्यार लागीं आयल्या वेळार तांचे तोंड पयस धांवडावंक तो दांडो वापरतात, गवळी. आनी बेत म्हळ्यार ते प्रायवंत आतां बेत यूज करतात आमी पळयला. ते अशे इल्लेशे बेंड आसता, हँडलां बरी आसता तांकां धरूंक, म्हळ्यार सपोर्टा खातीर. ते बेत तशे आसता. शेळयो इल्ल्यो खिंडातोन पयस गेल्ल्या दाळा तांकां मोगान फाटी हाडूंक ते अशे बेत अशे यूज करतात. आता हांगा बेत म्हळ्यार ताचो आत्मो जावन आसा. ताजे उतर आनी ताजो आत्मो आमकां धैर्य दिता. देखून दगदवण येतावन हांव पयस आसा, उदासपणा आनी बेमजे लागीं हे भान ह्या संवसाराच्या वायटांतले ताणें म्हाका निवारला. कसलेंच वायट म्हजेर येवचें ना, कसलीच पिडा शिडा म्हज्या निवासा लागीं येवची ना, कित्याक म्हज्या देवान आपल्या दुताक म्हजी जबाबदारी दिल्या आनी सर म्हज्या वाटांनी ते म्हाका सांबाळतात. आनी म्हजे वाटेर आसा देवा सारकेचे जिवीत आनी थंयसर नास मरण ना. जे दळाव ताचे
उतर आणि ताच्या आत्मो काणून हांव चलता कसल्याय परिस्थितीक म्हाका फुड करूंक जाता आणि माझे वाटेर देवा सारकें जिवीत आसा आणि थंयसर नाच मरण ना. नाच मरणाक हांवें बियेजे म्हणना. नेक्स्ट 5वी वळ म्हज्या इल्ले वयर करतात गी सिस्टर. म्हज्या दुस्मनांच्या दोळ्या मुखार म्हाका एक मेज तूं मांडताय. म्हजे माथे तेलान मातताय. म्हजे पात्र भरून वता. म्हज्या दुस्मनांच्या दोळा मुखार. पण आता पोरना सल्लांतलो झुजे पळयल्यार ताका ताजे भाऊच ताजे विरोध आयले. जायते जण ताजे विरोध आयले. तो एक गुलामपणान आसतानाय ताचे विरोध आयले आणि ताचेर जायते कश्ट आयले. पोतिफराची बायली ताचेर खोटो आरोप लायिल्लो. पण तो देवाचेर फोकस करनासलो. पण देवाच्या सांगाता तो आसलो. देवाचे फेवर ताचे थंय आसले. देखून देवान ताका तो देवा थंय विश्वासी रावलो. हर एक दीस देवा थंय एक रिलेशनशिपान तो आसलो. त्या वरवीं देवान ताच्या दुस्मना मुखार ताच्या दोळ्या मुखार एक मेज मांडला. एक मेज तयार केला. म्हळ्यार ताका एक जैतेवन जिवीत ताका दिले. तो गुलाम आसलो. तो गव्हर्नर जालो. आणि तशेंच दाविदाच्या जिवितांती ताकाय सावलातावन जायते विरोध पण आसले. ताजेय जायते दुस्मन आसले. पण देव तांकां हर एकल्या मुखार जैत दिता. कित्याक ते देवा थंय एक रिलेशनशिपान आसले आणि देवा थंय ते विश्वासी जावन आसले. हर एक तांकां समस्या येताना ते देवाची सलाह काण घेतले. देव तांकां जशे सूचना दिता त्या प्रकार ते चलतले. देखून देव तांच्या दुस्मना हुजीर तांकां दुस्मनांच्या दोळ्या मुखार तांकां जैत दिता. एक मेज तूं मांडते. मेज म्हळ्यार आता हांगा लौकीक खाणा जेवणा विशयांत उलयना. आत्मीक खाणा जेवणा विशयांत उलयता. देवान आमकां ताच्या पवित्र पुस्तकान जायती भासवण्यो दिला. जायते आमकां आत्म्याक जाय आसले खाण ताणे आमकां तयार दवरला. आता आमी एक बुफेक वेतात जाल्यार थंय काले खाण आसा ते आमी वचून खाण घेवचे. आमी खाण गेल्यार मात्र आमच्या प्लेटीन आमकां ते सेवूंक मेळटा. ताची रूच कळटा आनी ताचो फायदो आमकां जाता. पण आमी खाण घेवन घातल्यार आमकां ते मेळना. तशेंच आता जेजू क्रिस्तान कुर्सार मरून ताजे कार्य संपूर्ण केला. ताचे वयर आमी बावार्थ दवरल्या वेळार ताणें जे मेज आमकां तयार केला, जे सगळे रेडीमेड करून दवरला, ते आमी खाण घेवंक आमकां केवळ बावार्थान आमी खाण घेवंक जाता. एफिशियन्स 2:8 घालतात गी. प्रेज गॉड. सोडवून लाभल्या जाल्यार ताचे दयेन जाल्लें काम ते देवान तुमकां दिल्लें फुकट देणें. प्रेज गॉड. आमकां सोडवण कशी लाभल्या ताचे दयेन जाल्लें काम ते. इंग्लिशान आसा यू आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ. ताच्या कृपे वरवीं आमी भावार्थ दवरल्या वरवीं ताणें संपूर्ण केल्ल्या कार्यावळ आमी ज्या दळा भावार्थ दवरला त्या दळा ताच्या कृपे मारिफात आमकां बाचावी आमी जोडल्या आणि ते देवान दिले आमकां फुकट देणें जावन आसा. ते जे दळा आमी रेडीमेड आसा ते आमकां कळटा. आमी ते खाण घेता त्या दळा मात्र आमकां ताचो फायदो आसा. ग्रेस आमकां अवेलेबल आसा. कृपा आमकां अवेलेबल आसा म्हणून आमकां कळीतच ना जाल्यार आमकां ते खाण घेवंक आपणावंक जायना. म्हणजे माते तेलान माखताय. अभिषेक म्हळ्यार ते एक अनॉयंटींग. आता आमकां देवान अनॉयंटींग कित्याक केला? हर एकल्यांक विश्वासी. लूक 4:18-19 घालतात गी. असो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा. कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. बंदियांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दंस जाल्ल्यांक चौकसाय बसोवंक. 19
सर्वेस्परान दया माया दाखोवचे वरस पासोरोंक म्हण ताणें म्हाका धाडला. Praise God. 18. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक ताणें अभिषेक केला. कित्याक दुर्बळांक बरी खबर दिवंक. कित्याक अभिषेक केला? दुर्बळांक बरी खबर परगट करूंक आनी बंदेंत आशिल्ल्यांक सुटका दिवंक, इश्ट नसलेल्यांक दंड जातल्यांक सवकसाय दिवंक, कुरड्यांक दिवंक आनी दंड जातल्यांक सवकसाय आनी सर्वस्परांक दया माया तुमच्या वरस Praise God. अभिषेक करतले केदाळ एक राय या प्रवासांती अभिषेक करतले. आता आमकां पवित्र आत्म्याचे अनॉइंटिंग दिला आणि ते अनॉइंटिंग काले करता आयझाया 10:27 घालतात दी. ताचें वजें तुज्या खांद्या वयलें सकला पडटलें आनी तुजे गोमटेर ताणें गालांत त्या जुवाचो नाश जातलो. तर अनॉइंटिंग इंग्लिशान बरयला. अनॉइंटिंग ते बंदपासन ते जुवाचे नाश जातले. म्हळ्यार जे बंदपास आमकां आसा जे डिस्ट्रॉय आमकां नाश करूंक तसले संगती अनॉइंटिंगाच्या वेळार ते नाश जावन वतात. त्या अनॉइंटिंगाच्या पावर म्हजें पात्र बरोवन वत्ता म्हळ्यार बरोवन वत्ता म्हळ्यार अबंडन्स, ओवरफ्लो. पात्र म्हळ्यार हांगासर देवाचे प्रोविजन आनी ताची आशीर्वादां जावन आसा. आत्मीक रितीन पळोवचें जाल्यार देवाची कृपा आनी ताचे दया वा बरेपण. हर एक उत्तम आनी श्रेष्ठ देणें ते सर्गींच्या पापातावन येता. जेम्स याकोबाचें पत्र 1:17 आनी तूं आमी पळयता. Is 1:17 याकोबाचे पत्र 17 इल्ले वयर 17 हा जालें सकयल हा आनी वयर हर एक दान आणि हर एक संपूर्ण देणें संपूर्ण येता. सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापातावन ते देवून येता. त्या बापा थंय बदलावण ना, बदलावण्याची सावली लेगून ना. पळय हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणें सर्गीन तावन येता. सर्गींच्या सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन आसलेल्या बापा तावन देवून येता. जेजू आयला आमकां जॉन 10 जुवांचो अध्याय 10 म्हणटा. जेजू आयला आमकां जिवीत दिवंक भरपूर मापान भरोन वमतांच्या मापान जिवीत दिवंक. देखून आता कसल्याच बऱ्या संगतीचो आमकां अभाव ना. कित्याक जेजू क्रिस्त आयलो म्हाका जिवीत दिवंक, म्हाका आनी तुमकां जिवीत दिवंक, भरोन वमतांच्या मापान ते दिवंक आनी आमकां भरोन वमतांच्या मापान नीतिवंतपणाचे देणें लाभला. मागलेल्या जेजू क्रिस्ता आनी ताच्या माखण्या मारिफात जिवितान आता आमी रायापय राजवडगी चलोवंक शकता. 23 लास्ट सोवी वोल्ट सगळ्या म्हज्या जिवितान दया मोग म्हाका खरेंच सांगात दितेली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. आता
हांगा शास्वीत जिणे विशयान उलयता. शास्वीत जिणे हांगा आमी सगळ्या म्हज्या जिवितान दया आणि मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली. सुरेश्वराच्या घरांत हांव सदांच रावतलो. हांगा सासणीक जिविता विशयान उलयता. सासणीक जिवीत आमकां हांगा आमच्या जिवितांतच अनुभव करूंक जाता. देखून दावीद काय म्हणटा, सगळ्या म्हज्या जिवितांत म्हळ्यार हांव हांगा ह्या संवसारान जिवन आसतनाच सासणीक जिवीत म्हाका अनुभव करयात. जॉन 17:3 सासणीक जिवीत म्हाका काल्ले मेल्या उपरांत हांगा आमकां अनुभव करयात. जॉनचो अंजल 17 अध्याय वळ 3. जॉन 17:3. ते सस्तीक जिवीत हे तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आणि तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचे. होय, देवा बापाक आणि ताणे पाठयल्या जेजू क्रिस्ताक त्याच्या एकट्याच पुताक वळखुचे. ते जावन आसा सासणीक जिवीत. जे दाळ आमी जेजूक आपलो सोमी आणि कडवणदार मानून ताण घेता आणि त्याच्या उतराप्रमाणे आमी चलता. त्याच्या उतरान आमी चड आणि चड वेळ खर्चिता. सासणीक जिवीत हांगा जिवन आसतनाच त्या संवसारान ती जिवंक जाता. जॉन 14:2. जॉनचो अंजल 14 अध्याय वळ 2. बापाच्या घरान जायतीं कुडां आसात. नासतलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां तुमकां एक जागो तयार करता. प्रेज गॉड. त्या जिविता उपरांत ती आत्मीक निवास देवा सांगता ताच्या हजरपणान जेजू आमकां बासयता. जेजू जागो आमकां तयार केला. त्याच्या मरणा पुनर्जीवनपणा आणि स्वर्गारोहणा वरवीं त्या जिणे उपरांत हर एक विश्वासी या बावाडत्या परतून जेजूच्या एकवटान सदां काळ जिवंक एक अवकाश करून दिला जेजू. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. कोणाकी काय ऍड करूंक आला ऍड करे. या टेस्टिमनी दिवंक एक सिस्टर आयल्या, रेश्मा सिस्टर. तिका अनम्यूट ती टेस्टिमनी दिता. गॉड ब्रदर प्रेज गॉड. श्रावण बाहेर आई कौन करा पोस्ट कर दीजिए. और रेखा सिस्टर है ताई. नाही, ती रेश्मा सिस्टर. रेशमा ये एक मिनिट. टेस्टमनी देऊ काय? त्याला अनम्यूट द्या. आणि हांगासर आमी पळयले एक दैविक एक्सचेंज, डिवायन आदला बदली जाता. दैविक आदला बदली. आमी तो जेजू गवळी जावन आसतलो पण कुर्सार तो एक शेळी, बलयेची शेळी जावन मेलो. ती आमची शिक्षा ताणे काणलेली. आमकां ती शिक्षा फावो आसली. कुर्साचे मरण आमकां फावो आसले पण ताणे आमकां दिवना. ताणे काणलेले. आमच्या बदलाक तो कुर्सार मेलो. तो शेळी जावन मेलो. आमचो गवळी आसलो तो शेळी जालो आणि तो कुर्सार मेलो. ओके. प्रेज गॉड. सिस्टर रेश्मा अनम्यूट करा आणि टेस्टिमनी द्या. सिस्टर रेश्मा. Yes, 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 yes. सिस्टर प्रेज गॉड. Praise God. सर्वेस्परान म्हाका आणि म्हज्या कुटुंबाक बरी केली. आमचे तारण ताणें केले आणि आता आमी ताची स्तुती करता. अर्गां मान महिमा होगळा बापा तुका.
हांव रेश्मा सर्वेस्परान म्हज्या आनी म्हज्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या सर्व विचित्रां खातीर अर्गां दिवंक हो एक अवकाश फावो केल्ल्या देवाक अर्गां दिता. म्हजो पूत एक दीस फुटबॉल खेळटाना ताचे पाय गुल्ले बरे जावन ताका तक्षण उठोवंक चलोवंक जावना. कठीण दुखेन तो आसता ताच्या इश्टांनी ताका ग्रावंडार तावून तो आस्पत्रेक व्हेलो. थंयसर कळोवन आयलें दंपराच्या गांठीर एक लिगामेंट टेर जाला म्हूण. आनी डाक्टरान एका हप्त्या उपरांत MRI स्कॅन करून ऑपरेशन करी जाय म्हूण कळयलें. पूण आमी देवाचेर पातयेणी दवरली आनी देवाची उतर सबार उतरां आमी उसारूंक लागल्या आनी तातूंत प्रत्येक जावन भयण हेलेनान आमकां किर्तन 22-14 म्हणूंक सांगलें आनी आमी तें कळनासतना म्हणून आसल्या. आनी आतां ऑपरेशन नासतना ताचो पाय बरो जाला. ताका आतां दुखूच ना. ताचें काम तो बऱ्या तरान करतेत आसा. देवाक जावं अर्गां आनी होगळां. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. दुसऱ्यान म्हजी आनी एक साक्ष आसा. म्हाका म्हयन्याचो स्राव विपरीत रितीन जातलो जाल्ल्यान हांव तपासणेक आस्पत्रेक वैजा लागीं गेल्ली. तवळ स्कॅन करतना थोडे प्रॉब्लेम आसा म्हूण सांगून तांणी वखद गुळयो चालू केल्यो आनी ह्यो गुळयो म्हाका 3 म्हयने खावन घेवचे म्हूण सांगिल्ल्यो. 2 म्हयने हांव खावन घेवन आसतना म्हाका सबार बरेंपण लाभलें. पूण कठीण तकलेची फडाफड सुरू जाली आनी ती इतली आसली की सोसूंक जायनासतना न्हिदोंक सयत न्हीद सयत पडनासली. 3 हप्तेभर हांवें ती सोंसली पूण कितेंच उणी जाली ना. तवळ MRI स्कॅनिंग करून पळयतना म्हज्या तकलेच्या एका शिरेंत रगत घट जाल्लें म्हूण कळोवन आयलें. आनी हे हांवें पयलें घेतिल्ल्या गुळयांतावन ह्या गुळयां निमती म्हाका प्रॉब्लेम जाल्ले म्हूण म्हाका कळलें. एका हप्त्याच्या चिकित्सा उपरांत आस्पत्रेंतावन हांव घरा आयली आनी आतां पयले खावन घेवच्यो त्यो गुळयो रावयल्ल्यो जाल्ल्यान परत्यान म्हाका रक्तस्राव पयलेंच्या की सडीत मापान वचोंक सुरू जालो. आनी आतां पयलेच्यो गुळयो खावन गेल्यार सडी तापाय आसतलो म्हूण म्हाका कळीत आसलें आनी डाक्टरान त्यो गुळयो रावयल्ल्यो. आनी कितेंच दुसरें कांय करूंक गुळयो घालूंक जायनासल्यान म्हाका ऑपरेशन करून कुसवो काडल्या शिवाय हे प्रॉब्लेम म्हणजे गूण जायना म्हूण डाक्टरान कळयलें. पूण देवाच्या उतरान सकत आसा म्हूण रुजू जालें. कळनासल्या देवाच्या उतरान म्हाका बरायकी ऑपरेशन नासतना फाटी मेळ्ळ्या. आतां हांव नॉर्मल आसा. म्हजी तकली फडाफडी कितेंच ना. वखद नासतना संपूर्ण तरान हांव आतां बरी जाल्या. म्हजें वखद कंप्लीट रावयलां आनी रक्त तपासणी करून म्हज्या शिरेंत आशिल्लो तो ब्लॉक कंप्लीट नितळ्ळा म्हूण स्पश्ट जाला. देवाक जावं अर्गां आनी होगळां. आतां म्हजें हिमोग्लोबीन लेवल नॉर्मल आसा. हे हांवें म्हणलें मागणें जावन आसा बापा तुज्या गायांनी आनी तुज्या मुलीक रक्तान म्हाका बरें केल्ल्याक तुका अर्गां दिता. अर्गां आनी होगळां देवा. हो अवकाश म्हजें एक बरेंपण ह्या मिटिंगा द्वारे म्हाका उसारूंक एक अवकाश करून दिल्या. भयण हेलेना द्वारे अवकाश करून दिल्ल्या देवाक हांव अर्गां दिता. अर्गां आनी होगळां तुका सुमया जेजू. Praise God, thank you, Jesus. कोणाक काय विचारूंक उलोवंक आसा, ऍड करूंक जाल्यार करुया. आमी क्लोजिंग प्रेयर करुया, थँक्स गिविंग प्रेयर करुया. प्रेज गॉड. एक अर्गां मागणें म्हणया. बापा अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. आयच्या ह्या वर्त्या दिसा खातीर आयच्या दिसा सगळ्यांक ह्या सांगाता एकठांय केल्ल्या भावा भयणी सांगाता अर्गां तुका सोम्या जेजू. आयच्या दिसा ह्या बऱ्या गवळ्याची समजोणी शिकवण ह्या भयणी मुखांतर आमकां उगडापी केल्ल्या खातीर, गूंड रितीन अर्थ समजयल्ल्या खातीर, जेजू बरो गवळी म्हळ्यार आमी काली किर्तन सांगून आसल्या तसो अर्थ आमकां कांय समजनातलो. तो गुंडायन समजयल्ल्या खातीर ह्या भयणी मुखांतर मोगाळा जेजू हांव तुका अर्गां दिता.
पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिता मंगळा बाप्पा हांव तुका अर्गां दिता हे मागणें हांव करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन. Amen. Praise God. Praise God. Thank you. God, amen. Thank you, sister. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, everyone.